La 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 ba 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 ha 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 ba 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 diri 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 la 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 ba 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 la oh diri 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 la 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 ba 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 oh diri 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 ba 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 oh diri 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 ba 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 oh diri 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother. You are brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. इकडे बरे मौन राहूया. बापाचे खदाचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमेन. मोगला सगळ्यांचे बापा आम्ही तुका अर्गां दिता या बहुवर्त्या वेळापासत आणि मगला बापा आम्ही तुका अर्गां दिता येसो बो मोगाल दीस तुझ्या अभिषेकान भरलो दीस तुझ्या मोगान भरलो दीस आणि तुझ्या संगातपणान भरलो दीस तुवें आमकां हो केल्ल्या खातीर ह्या दिसांत आयचे सकाळी तावन ह्या घडये म्हणसर आमकां संपूर्ण तुझे प्रोटेक्शन आमकां दिवन सुरक्षीत जावन तुवें आमकां राखून व्हरल्या खातीर बापा आमी तुका अर्गां दिता आनी बापा तुवें मुलाय खंयसर दोग वा तेग म्हजी नेवी एका मनान एका कळसान एक कोटान सांगाता मेळटास थंयसर जेजू तुवें तुजे हाजीरपण आसा म्हूण सांगलाय वेजीस आमी तुका अर्गां दिता एका मनान एका कळसान एक कोटान हांगासर आमी भाव भयणी आमी हांगासर सांगाता जमल्या तुजें उतर आयकूंक तुजें उतर समजूंक तुज्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितांत हर एक आमचें मेट काडूंक त्या भावार्थाच्या तुवें आमकां शिकयलें त्या भावार्थाच्या जिवितांत आमी मेट काडूंक जेजू हांगासर सांगाता आमी जमल्या आनी तुवें आमकां सांगाता हाडलाय त्या खातीर बापा आमी तुका अर्गां दिता आनी बापा तुवें तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडलो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाड आमकां सर्वांक संवसाराच्या हर एक ह्या संवसाराच्या परिस्थितींत भायर धांवन एक आत्मीक जिवीत ते सर्गेरासाचें जिवीत कितें म्हणलें समजोवच्या खातीर ताचे प्रमाणे आमच्या जिवितांत बदलावून आमी त्या प्रमाणे एक भावार्थी जिवीत जियोंक जेजू बापा तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडलो जावन आसाय आनी त्याच जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवन बापा तुजी खुशी कितें जावन आसा हर एक तें आमकां समजयलें जावन आसा आनी त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी बदलावान हाडून तेक बरें जिवीत आत्मीक जिवीत जी म्हूण बापा तूं आशेता आसाय आनी त्याच खातीर आज हांगासर एका मोगान एक कोटान तुवें हांगासर आमकां सांगाता हाडलाय
थड आणि सड तुका वळखूंक, जे उतरां मारिपात तुका वळखूंक, आणि त्या मारिपात आमच्या जिवितांत बरें जिवीत आत्मीक जिवीत जिवचे खातीर. आणि ह्या जिवीत आत्मीक जिवीत जिवंक आमच्या जिवितांत कितें गरज आसली. हरी एक बापा तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपात आमकां संपूर्ण केलाय. हरी एक ह्या भाव भयणीच्या काळजांत दोस्ती करून आसाय. पळयतात म्या हरी एक काळीज आत्रेगोन आसा, लाल्यावन आसा तुज्या उतरा खातीर. तर पळयतात म्या हरी एकल्यांक तूं शिकय, हरी एकल्यांक तूं पळयतात म्हाका तूं समजय कशें त्या जिवितांत कशें मेटा करची. आनी पळयतात म्या तूं आमकां समजय. आनी ह्या घडये संपूर्ण रितीन म्हाका सावन तुका समर्पण दिता. हांगासर हरी एक ह्या भाव भयणीक तुका समर्पण दिता. हरी एक म्हजी उतरां, म्हज्या काळजांत बेळ्ळे हरी एक ती उतरां पळयतात म्या तुका समर्पण दिता. म्हजें ताण तूं उडय. आनी हरी एक ह्या भाव भयणीक त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे पळयतात म्या तूं समजय. त्या ठिकाणी संपूर्ण रितीन सगळो कंट्रोल तुज्या हातांत दिता. हे सगळें सेशन इजी जावन बऱ्या रितीन पळयतात म्या सणोर रोवंक तुजी हेल्प जाय. सगळें हें सेशन तूं चलोवन व्हर. संपूर्ण रितीन पळयतात म्या तुका समर्पण दिता. आनी जेजो आमी भोवतान पातयतात आनी विश्वास करता हरी एक भाव भयणींनी जेजो तुका काळजांत आनी तुका तांणी स्विकार केला. आनी हरी एकल्यांनी बऱ्या रितीन शिकोवन आयकल्या. आनी जिवितांत हरी एकल्याच्या जिवितांत हरी एका एरियांत तांचे ती बदलावण केल्या आनी बदलावण जाल्या म्हूण आमी भोवतान पातयतात आनी विश्वास करता. आनी विश्वास करून बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नेवी. आमेन, आमेन, आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, praise Thank you, God. Jesus. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी चिंताव जेजू क्रिस्तान आमकां जैत दिला. पूण आमी थोडे फावटी आमी चिंताव आमच्या जिवितांत सोडून येयल्या वेळार, आमच्या जिवितांत कश्ट येयल्या वेळार, आमच्या कामांनी आमकां नश्ट जाल्ल्या वेळार, आमच्या शेजारान जावन आमकां कितें पाड उतर मेळ्ळ्या वेळार, कितें आमच्या जिवितांत कितेंय आमच्या कामांत जावं दी, आमच्या बिझनसांत जावं कितेंय आमकां उणेपण जाता आसतना आमी चिंताव देव आसा गे. देव आसलो तर म्हाका असली परिस्थिती आसतली गे. चडवत आमकां हे सवाल येता, आमकां सवाल उदेता. तर आज आमी पळोवया हरी एक आमच्या जिवितांत हे संवसारी जिवितांत आमकां एक जैतवंत जिवीत जिवंक देवान ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडले जावन आसा. आनी त्या आत्मीक संवसारांत कितें आसा गे ते हरी एक ह्या संवसाराच्या हरी एका भाव भयणीक कळीत जायचे म्हणून देवान ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडले जावन आसा. आनी तसो पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत येवन ते आत्मीक जिवीत कितें जावन आसा, बापाचें जिवीत कितें जावन आसा, बापाची खुशी कितें जावन आसा म्हणलें ह्या संवसारांत येवन आमकां शिकयल्लें जावन आसा. ताच्या उतरां मारिपात ताणें आमकां शिकयलें जावन आसा. तर आज आमी पळोवया त्याच बापाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत येवन ह्या संवसारांत ताणें जैत जोडला आनी तें जैत आमकां दिला. तर आमी ह्या संवसाराच्या जैतांत आसात की
या देवान आमकां ताच्या पुता मरेपात जेजू क्रिस्ता मरेपात दिल्या त्या जैतांत आमी जिवन आसात. या आमी देवाक देव आसा गी ना गी म्हणल्यार आमी सवाल करनासा. या आमच्यात परिस्थिती पळोवन आमचे ते कितें उणेपण आसा तें पळोवन ताचे वयर खंदून देव आसा गी ना गी म्हणल्यार चिंता बदून आमी जिवन आसा गी म्हणल्यार आज आमी पळयवया. तर आमकां जेजू क्रिस्तान आमकां ह्या संवसारांत येवन जैत जोडला आनी तें जैत आमकां दिला. तर आमी पळोवंक या आज एका देवाच्या उतरां मारिपात आमी पळोवंक या जेजू क्रिस्तान आमकां जैत दिला. तर आमी ताणें आमकां जैत दिलें जाल्यार त्या जैतांत कशें आमी जियोवचें. त्या जैतांत आमकां जियोंक आसा. त्या जैतांत आमकां आमचे सगळे जिविताचे कार्य आमकां करूंक आसा. त्या देखून आमी आज आमी पळोवया देवाच्या उतरांत John 5:4. ओके, हांगासर आमी पळोवया थंयसर देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून. कित्याक देवाचे भुरगे सकयल संवसाराचेर जैत व्हरता. संवसाराचेर जैत म्हणल्यार आमचो भावार्थ. तर हांगासर आमी पळोवया कित्याक देवाचे भुरगे सकयल संवसाराचेर जैतर. तर आमी देवाची भुरगीं गी तर आमी देवाची भुरगीं जायची जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. तर देवाची भुरगीं कित्याक म्हळ्यार देवाची भुरगीं सकयल संवसाराचेर जैत उरतात म्हूण देवाचें उतर सांगता. तर आमकां आमी एक सवाल करया. आमी देवाची भुरगीं गी तर आमी देवाची भुरगीं कशें जावची. देवाची भुरगीं आमी जायची जाल्यार आमी त्या जेजूक तो आमचो सोमी देणी आनी आमचो सोडूनदार म्हूण आमी ताका वळखूंक आसा. ते जाल्यार आमी त्या आमच्या जेजूक तो आमचो सोमी आमचो देणी म्हूण आमी वळखता. ते जाल्यार आमी ती देवाची भुरगीं जाता. तर ते मुखार हांगासर देवाचें सांगता संवसाराचेर जैत व्हर. संवसाराचेर जैत म्हणल्यार आमचो भावार्थ. तर ते जाल्यार आमी त्या आमच्या सुम्याक आमच्या जेजूक आमचो सोमी देणी आनी सोडूनदार म्हूण आमी ताका वळखता. आमच्या तोंडान आमी उसारता. ते जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी हांगासर देवाची भुरगीं सकयल संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हणल्यार आमचो भावार्थ. तर हांगासर आमी पळोवंक जाय ह्या संवसारांत आमी जियेता. ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडून तें सर्गींचें जिवीत कितें आसा ताच्या पुता मारिपात ताणें आमकां दाखोवन दिला. ताणें आमकां समजयला ताच्या उतरां मारिपात आनी सगळ्या ताच्या क्रुसाच्या पयणां मारिपात तें आत्मीक जिवीत कितें म्हणल्यार आमकां समजयला. आनी आमकां एक भावार्थी जिवीत
कशें जिवचे म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिला. केदला तेच आमी केदला आमी आमच्या तोंडांत आमी उसरता की जेजू तूं आमचो सोमी देणी आनी सोडवून दर म्हणून आमच्या तोंडांत आमी केदला उसारता गी तेदला आमचे पुनर्जीवन जाता, बॉर्न अगेन. केदला आमी बॉर्न अगेन जाताच तेदला आमचे ती तो भावार्थ उत्पन्न भावार्थ आमचे ते येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जीजस. आतां हांगासर आमकां पळोवंक जाय तर जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत जैत दिला तर हांव त्या जेजू क्रिस्ताक हांव वळखता. ताका हांव म्हजो सोमी देणी आनी सोडून दवर म्हणून वळखता. आनी केदला हांव खंयचे घडये हांव ताका जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोमी देणी म्हणून हांव वळखता त्याच घडये म्हजे ते तो भावार्थ कार्यक्रम जाता. केदला हांव तोंड सर म्हज्या जेजूक सोमी देणी आनी सोडून दवर म्हणून हांव वळखता आनी म्हज्या तोंडांत उसरता. तर हांगासर आमकां पळोवंक जाय सगळे संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ जावन आसा. तर हांगासर आमकां पळोवंक जाय हे भावार्थ म्हणल्यार कितें. ते आमी पळोवंक या. भावार्थ म्हणल्यार कितें ही आमी भावार्थ म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी मस्त अर्थ पद्दतीन आमी समजूंक जाय. कित्याक आमी जायते फावटी आमी रितीरेक वयता, देवाचे उतर आयकता, जायते रितीर आमी करता, जायते शिकोवन आमी काणून घेता, पूण आमचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत आसा. आमचें जिवीत बोरवोशाचें जिवीत जावन आसता. पूण आमी हांगासर आमी पळोवया भावार्थ म्हळ्यार कितें. ते जेजू क्रिस्तान आमकां जैत दिला तें जैत जावन आसा आमचो भावार्थ. देव आमकां जैत दिना, आमचे भावार्थ. बायबलांत खंयसर आमकां पळोवंक गेल्यार जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा तुज्या भावार्थार तूं बरी जाय, तुज्या भावार्थांत तुजें तें बदलाव, सगळें तुज्या भावार्थांत जालां म्हूण देवाचें उतर सांगता. देवार्थान जाला म्हूण सांगना, थंयसर भावार्थान सांगता. कित्याक आत्मीक जिवीत जावन आसा भावार्थाचें जिवीत. तर हांगासर आमी पळोवंक या भावार्थ म्हळ्यार कितें. हांगासर भावार्थ म्हळ्यार कितें, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवोसन आसा त्या संगती सतारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. आमकां खंयचे सकड आमी कितें पळयोंक ना त्या संगतीचेर म्हाका आसा तो खात्री, म्हाका आसा ती भावार्थ. ताका खंयचे भावार्थ खंयचे सकड म्हाका पळयना ते जावन आसा भावार्थ. आमच्या संवसारांत आमची परिस्थिती आमचे कश्ट, आमची विणेपण ते आमकां दोळ्यांक दिसता. पूण कितें आमच्या दोळ्यांक आमी पळयना त्या संगतीचे वयर आमकां चड गमन आसा. केदला आमी कितें पळयना त्या संगतीचे वयर आमी चड गमन दिता तें जावन आसा भावार्थाचें जिवीत. आमी एग्जांपल सांगूंक जाल्यार एक दोतोराचो रिपोर्ट. एक दोतोराचो रिपोर्ट आमी हॉस्पिटलाक वेता, कितें आमचें चॅकअप करूंक आसा, आमी तें चॅकअप आमी करता. चॅकअप करून आमी पाट्या दोतोरांक एक रिपोर्ट दिता. आनी त्या हॉस्पिटलांतल्यान घरा येता म्हणसर आमी दोतोरान कितें सांगलां, म्हज्या बॉडयेंत कितें उणेंपण आसा, कितें प्रॉब्लेम आसा, आमचें पुरा आमी ताचे वयरच आमी चिंतता. आमचें सगळें फोकस आमी त्या दोतोरान खंयचो रिपोर्ट दिला त्या रिपोर्टाच्या वयर आसता.
पूण तेच उतर डॉक्टरान सांगलें उतोरस आमच्या काळजा भितर आमी रोंबयता. आनी कितें जाता मागीर कितें आमच्या काळजा भितर डॉक्टराचे उतर डॉक्टराचो रिपोर्ट आमच्या काळजा भितर रमला तेच आमचे थंय उलयता. जर तर हांगासर भावार्थ म्हळ्यार आमी कितें पळयोना, रिपोर्ट पळोवन आमी तेच चिंता आनी तेच उलयता. पूण कितें आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक दिसना त्या आत्मीक संवसारांत कितें आसा, देवान आमकां कितें दवरला, देवाचें राज कितें त्या विशयांत आमी चिंता आसतना तेच आमच्या मतींत आमी दवरतात. तीच देवाची उतरां आमच्या मतींत दवरतात, तीच देवाची उतरां आमच्या काळजांत आमी घालता आनी तेच काळजांत घाल्लीं उतरां तीच आमचे थंय उलयतात. पूण कितले डॉक्टराचो रिपोर्ट आमी पळयता, डॉक्टरान सांगलें उतर आमच्या काळजांत आमी घालता आनी तेच उतर आमकां परत्यान परत्यान आमच्या मतीक येता तेच आमचे लेगीत उलयता. त्या देखून हांगासर भावार्थ म्हळ्यार आमकां कितें दिसता, कितें परिस्थिती आसा ताचेर हुंदोन जिवची न्ही, आमी कितें पळयना त्या संगतीचे वयर आमी गामान दिवचें जावन आसा. आतां ह्यो भावार्थ कशे येता तेय मस्तो इम्पॉर्टंट. आतां आमकां भावार्थ म्हळ्यार आमचें जैत म्हूण आमी समजल्या. जेजू क्रिस्तान आमकां जैत दिला, तर तें जैत आमचें जावन आसा आमचो भावार्थ. तर हांगासर भावार्थ कितें म्हळें आमी समजल्या, पूण ह्यो भावार्थ कशो येता ते आमी पळोवया. ताका आमी या रोमाकारांचें पत्र 10 अध्याय 17व्या वळींत आमी पळोवया. हांगासर सांगता, तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. संदेश आयकल्ले निमती आमी आतां हांवें सांगलें डॉक्टराचो रिपोर्ट, आमी खंयचो संदेश आयकता गे तेच आमच्या जिवितांत कार्य जाता. तर आमी देवाच्या उतराचो संदेश, देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय. तें आयकून तें आमच्या काळजा भितर आमी जागोवन दवरूंक जाय. कितें जालां, देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकतात, तें आमच्या काळजांत दवरतात आनी तेच आमी उसारतात. हांगा सांगला संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. ओके, संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. ओके, कितें की बायबल शो जायना. ओके, नो प्रॉब्लेम. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. तर आमी ते संदेश आयकल्ले निमती कशें म्हणल्यार इंग्लिशांत बरें करून थंयसर सो देन फेथ कमीथ बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. इंग्लिशांत थंयसर 2 कोटी दिला, हियरींग एंड हियरींग. ते आयकलेले आयकून म्हणून सांगल्यार एक फावटी आमी रितीरेक वता, थंयसर आमी ते देवाच्या उतराक कितें संदेश दिला तो आमी आयकता. ते मागीर ताच्या मागीर आमी घरा येता, परतून आमी ते परत्यान आमी रिपीट करता. परत्यान तो कितें संदेश थंयसर दिलो आनी तेच परत्यान आमी रिपीट करता. तो रिपीट करतना कितें जाता, तो आयकला समज परत परत हांव आयकत आसतना ते म्हजे ते भावार्थ उत्पन्न जाता. तो संदेश परत परत आयकता.
कितें हांवें संदेश ते रितीन मंदिर वचून थंयसर हांवें आयकला तो संदेश परत हांव घरा येता आनी परत्यान हांव तो संदेश आयकता. ते जाल्यार कित्याक थंयसर तो भावार्थ उत्पन्न जाता. जर तर हांव रितीरेक गेलो संदेश आयकलो एका कानांत आयकलो आनी एका कानांत हांवें सण सोडलो जर तर म्हजे ते भावार्थ उत्पन्न जावंक जायना. तर म्हजे थंय तो भावार्थ देवान म्हाका भावार्थ दिला तर हांवें तो निरंतर म्हजो भावार्थ कार्य जायचें जाल्यार हांवें ते खंयसर वचून देवाचें उतर आयकलां देवाचें उतर शिकोवण हांवें आयकलां हांवें परत घरा येवन परतून हांवें तें रिपीट करूंक जाय. परत्यान हांवें आयकूंक जाय. परत्यान आयकतना तो भावार्थ आयकले वरवीं संदेश आयकले ती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. आनी कितलो आयकतात आनी परत परत आयकतात आयकून आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता. फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी गोरवांक पळयलां. त्या गोरवांक कितें करतात एक गोरवांक आमी आमच्या हिटलांत आमी सोडटा ते गोरवां वचून सगळ्यांनी थंड खावन भोंवून वचून थंड खावन परत्यान एका रुखा मुळार येवन ते रेस्ट काडून घेता. आनी थंयसर ते आमी गोरवांक आमी पळयता रेस्ट काडूंक ते कितें ताणें थंड ते गोरवांनी केल्लें सगळे ते वचून रेस्ट काडून ती बसून ती न्हिदोन ती गोरवां कितें करता की परत्यान कितें सकयल थंड घालता ते भायर पाटी हाडटा आनी परत्यान तोंडांत ती कितें करता ताचें तोंड तें हालोवन आसता ते परत्यान तें कितें तेणें थंड ते गोरवान केलां ते परत्यान तें तोंड हालोवन भितर तें जिरयता सामको. कितें तेणें तें थंड केल्लें तें परत्यान तें जिरयता. त्याच प्रमाणे आमी खंयचो संदेश आयकता आमी एका वचून बरी देवाची उतरां शिकोवन आमी आयकली ती आयकल्या मागीर आमी परत येवन ते परत्यान आमी आयकूंक जाय. तें जाल्यार आमचे ती तो भावार्थ देवान दिल्लो भावार्थ निरंतर आमचे ती काम करता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. तें जाल्यार आमी तो कितलो संदेश आयकता की ताचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ उत्पन्न जाल्ल्या वरवीं तें जाल्यार आमी तो परगट करता आनी तो आमी कितें संदेश आयकला तो आमी आयकलो संदेश परत आमी आयकतात आनी परत आमी तो त्या उतरां मारिपाक आमचें तें कितें जिवितांत बदलावंक जाय आमी हेरांक तें परगट करता. आमी कितलो तो उसारता कितलो तो सांगता कितले ते देवाचे उतरां आमी नियाळ करता आनी ज्या तरा चिंतता तितले चड ते आमचे ते भावार्थ आमचें तें काम तितले चड आमी त्या देवाच्या जिवितांत जेजू क्रिस्तान आमकां खंयचें जैत दिल्लें त्या जैतांत आमकां जियोंक जाता. खंयचो आमी बरो एक संदेश आयकलो तो संदेश आयकलो आमी थंयच सण सोडल्यार आमचे ते भावार्थाचें जिवीत आमकां पळोवंक जाय. कशें एक काम करचो व्यक्ती सदांच कामाक वता आनी ताका सांबाळ मेळटा. सकाळ कामाक वतात तांच्या लेखा तांकां सांबाळ मेळटा आनी तो सांबाळ मेळ्ळो तो सांबाळ ताचे वयर हुंदर आसा तो खंयच्या रितीन तूं उपाय करता. बऱ्या कामा खातीर उपाय करता की या वायट कामा खातीर तूं उपाय करता. बऱ्या कुटुंबात जिवीता खातीर तूं उपाय करता की या वायट आंबाड्या पिवून एक वायट संगती खातीर तूं उपाय करता. जर तर तुका मेळ्ळो सांबाळ तूं बऱ्या कामा यूज करताय तातूंत हांव तुका मुखार बरें पळोवंक जर तर तुका मेळ्ळो सांबाळ तो काम केल्लो जर तर तूं बऱ्या कामाक तूं उपयोग करिनाय पूण वायट कामाक तूं आंबाळ पिवून वायट संगतेक तूं उपयोग करता जाल्यार मुखार तुजें जिवीत भीक मागचें जिवीत जाता. त्याच रितीन आमी खंयचो संदेश आमी आयकता तो संदेश आयकले ते आमी सोण सोडचो न्हय. तो संदेश देवाचे उतर आसो सताच्या उतराचो संदेश आयकले ती आमी परत परत तो संदेश आयकूंक जाय तो नियाळ करूंक जाय ताचे विशयांत आमी चिंतूंक जाय. ते जाल्यार आमकां ते भावार्थ आमचे ते
कंटिन्यू तो भावार्थ आमचे ते कार्यक्रम जावन आसता. तर आमकां तेग आमच्या जिवितांत एक जैतेवंत जिवीत आमकां पळोवंक जाता, एक जैतेवंत जिवीत आमकां जियोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. थंय आतां आमकां सवाल आसूंक पुरो. तर देवान सगळ्यांक एकाच रितीन भावार्थ दिला की ना एकल्याक इल्लो चड आनी एकल्याक इल्लो उणो. ताका चड हाका उणो तशें दिला की भावार्थ आमी ते पळोवया. ताका आमी वचोंक या पळोवया. रोमांकाराचें पत्र 12 अध्याय 3 वळेंत आमी पळोवया. सगळ्यांक एकाच रितीन देवान भावार्थ दिला की इल्लो चड उणो दिला की पळया. म्हाका दिल्ल्या कृपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रत्येकल्यान हांव दंबोवन सांगता, तुमचे विशयांत लेखावर ते ओडपोन चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या ओडपणा विशयान चिंतना मीत आसूं. तुमच्या भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली ओडवीक चिंतू. हांगासर देवान आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्था मापान हांगासर हर एकल्यांक एकाच रितीन भावार्थ दिला. एकल्याक चड एकल्याक उणो भावार्थ. पूण म्हजें काम कितें जावन आसा. देवान म्हाका भावार्थ दिला पूण तो भावार्थ कार्याक देवांचो त्या भावार्थाच्या वयर हांवें नियाळ करचें, भावार्था विशयान चिंतचें तें म्हजें काम जावन आसा. देवान म्हाका हर एकल्या संवसारांत हर एकल्या भावा भयणीक सेम इक्वल भावार्थ दिला. देवान कोणांतय भेदभाव करूं. देव सगळ्यांक एकाच रितीन पळयता. तो इल्लो म्हजो चड मोग करता ताका इल्लो चड भावार्थ, तो इल्लो म्हजो मोग उणो करता ताका इल्लो उणो भावार्थ. त्या रितीन देवान पळोवन देव सगळ्यांक एकाच रितीन पळयता. देवान एकाच रितीन एकाच मापा प्रकार ताणें सगळ्यांक एकाच रितीन भावार्थ दिला. आनी हांगासर देवाचें उतर हांगा सांगता कितें म्हणल्यार म्हाका दिल्ल्या कृपेच्या उजवाडान तुमचे मदें प्रत्येकल्यान हांव दंबोवन सांगता, तुमचे विशयांत लेखावर ते ओडपून चिंतून वचनाकात. बगात तुमच्या ओडपणा विशयान चिंतना मीत आसूं. पूण हांगासर आमकां देवाचें उतर सांगता कितें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी पळयतना थोडे फावटी आमी एका रितीरेक वता, बरी शिकणूक घेता आनी तें तोणू आमचें तें एक बदलावण जाता. बदलावण जाल्ल्या तक्षण आमी चिंता वा म्हज्या भावार्थ हांवें देवाचें उतर आयकलें, म्हजें तें भावार्थ आसा त्या वरवीं जालें म्हणून आमी आमचें ओडपण आमी चिंता. खंयची एक आमी रितीरेक गेल्यार खंयची एक आमचे कुडींत खंयची एक पिडा आसली, वचून गेल्ल्या मागीर आमचे ते पिड्यांतल्यान आमकां सुटका मेळ्ळी. आनी आमी कोणाकी एक आमी मागणें केलें आनी मागणें केल्ल्या वरी तांचे ती पिडा उणी जाली, तांकां सुटका मेळ्ळी. हे आमचे ते खंयची एक प्रॉब्लम येयलें तक्षण हांवें एक देवाचें उतर सांगलें तक्षण ते म्हजे ते समस्ये भायर गेले. जाल्यार आमी काळें चिंता मागीर ते समस्या आमचे त्यान भायर गेले ताच्या मागीर आमी कितें करता समस्या परिहार जाले आनी देवाचें उतर नाका आनी देवाचें उतर नेल करचें नाका. म्हजें तें भावार्थ आसा, देवान म्हाका भावार्थ दिला आनी नाका आनी हांवें देवाचें उतर नाका आनी देवाचें उतर हांवें आयकोवचें नाका. कित्याक म्हजें तें भावार्थ आसा. हांवें कितें म्हाका गरज पडटना हांवें उपेग केल्यार पुरो. कित्याक म्हणल्यार जायते जाणांचे जिवीत अशें जावन आसा. म्हाका गरज पडटना हांवें देवाचें उतर नेल करचें, गरज पडटना देवाचें उतर आयकोवचें, गरज पडटना देवाचें उतर हांवें नेल करचें. ताका देवाचें उतर सांगता
लेखावर ते ओडपून चिंतूक कसा. बघा तुमच्या ओडपणाविषयी चिंतना मीच असो. त्या देखून आम्ही एक पटी देवाचे उतर ऐकले सगळे म्हणजे बदलावान झाले मनशींचे नाही आणि हांव कितें करूंक जाता नो आम्ही मस्त आम्ही तो आमचो आमकां देवण आमकां भावार्थ एका समापान दिला तो भावार्थ आमचे आम्ही निरंतर आम्ही दवरिजे जाल्यार आम्ही निरंतर आम्ही ते देवाचे उतराचो संदेश आम्ही आयकूंक जाय तो आम्ही नियाळ करूंक जाय ताचे विशयांत आम्ही चिंतूंक जाय तर त्याला मात्र तो भावार्थ निरंतर आमचे ते आम्ही कार्यक्रमात करूंक जाता निरंतर आमचे ते कार्यक्रम कित्याक ह्या संवसारांत आम्ही पळयत आसतना भावार्थ विने कांयच ना सगळे आत्मीक जिवीत जावन आसा भावार्थाचेर बंदून आसा ताकाच देवाचे उतर हेब्रेयांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायात 6वी वळेस सांगता तरी पूण भावार्थ विने कोणाच्यानच देवाक मानवूंक जायना भावार्थ विने कोणाकच देवाक मानवूंक जायना थोड्यांची चिंता पेस आसा हांवें तांकां मस्त कुमो केला ताचे वरी देव म्हाका मनवता हांवें जायती सेवा केल्या ताचे वरवीं देव म्हाका मनवता हांवें जायते म्हजे पिरगेजेनी सेवा दिल्या जायते हांवें मागणें भेटयला जायती हांवें कोणाक गरज आसा तांच्या गरजांक पावला आनी हांव जायत्या इगर्जेच्या हर एका चटे वटेनी हांवें पात्र घेतला आनी म्हज्या संघ संस्थांनी बरी सेवा हांवें थंयसर दिल्या आनी आमी चिंता हांवें इतली सेवा केल्या तर देव म्हाका मनवता पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां क्लियर सांगता तरी पूण भावार्थ विने कोणाचेनी देवाक मानवूंक जायना आमी कितलीय सेवा करता जावंक पुरो कितल्या हेरांक आमी कुमो करता जावंक पुरो हेरांच्या गरजांक आमी पावता जावंक पुरो आमच्या पिरगेजेन जायती आमी सेवा करता जावंक पुरो रेतीरे मंदिरांत आमी थंयसर हांगासर आमची वरती सेवा आमी दिता जावंक दुसऱ्यांच्या गरजांक आमी पावता जावंक पुरो पूण आमी केदारला आमचें तें चिंतूंक जायना आमी देवाक मानवता देव आमकां मानवता तर देवाक हांवें मानवयचें जाल्यार त्या आत्मीक संवसारांत कितें आसा तें आपणाचें खण काणगें जाल्यार त्या आत्मीक संवसार आत्मीक त्या बापाक हांवें वळखचें जाल्यार आनी त्या बापान जाल्यार त्या पुताक हांवें वळखचें जाल्यार भावार्थ विने साध्य ना भावार्था विने देवाक मानवूंक जाय जी आमी क्लियर आमी समजून घेवचें थोडी वाटें चिंता आमची चिंता अपेस जावन आसा कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां म्हूण सांगना म्हजी जिवीत पयली तशेंच आसली मस्त सेवा करतालो आसूं थंयसर सेवा करतालो पिरगेच्या सेवा हर एक कडेन आमी सेवा करता जाल्यार आमी चिंतात हांव इतलो सेवा करता न्ही देवाचें उतर आयकुची गरज देवाचें उतर नियाळ करची गरज ना हांव सेवा करता न्ही पुरो हांव तांकां कुमो करता न्ही पुरो हांव दुबळ्यांच्या गरजां पावता न्ही पुरो बिलकूल न्ही म्हजी चिंता पयलो तेच आसली पूण हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता तेणी पूण भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवूंक जाय तर आमी कितें आमची परिस्थिती आसा ताचेर बंदून जियोवचें न्ही ती परिस्थिती पळोवची न्ही पूण आत्मीक दैवीक जिवीत तें कितें बापाचें जिवीत सर्गराजाचें जिवीत
ते कितें म्हणल्यार आमी समजूंक आसा. ताच्या उतरां मारिपाक ते उतर हांव सत म्हणटा, ते उतर हांव पात येता. कित्याक तरी पूण भावार्थ विणे कोणाच्यानी देवाक म्हणूंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यांक देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय. आमी पयले हांवें तुका सांगलां, आमकां थोडे फावटी आमकां कश्ट आयल्या वेळार, आमकां समस्या आयल्या वेळार आमी चिंता, इतले समस्या म्हाका आयला, इतली पिडा म्हजी ती आसा, इतलें उणेपण म्हजें आसा, देव आसा गी ना गी. आमचें तें सांबाळटा. आमी ती उतरां आमी उलयता, देव आसा गी ना गी म्हणलें. पूण हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय. पातये जाय म्हूण सांगता देव. हर एकल्यांक तो प्रतिफळ दिता. आमी पातयेवचे पयले देव आसा. आमकां जैत दिल्लो, आमकां सोडवून दिलो देव आसा. आमच्या कश्टा वेळारय तो आमच्या सांगात आसा. आमच्या बिझनेसांत लॉस जाल्ल्या वेळार ते आमच्या सांगात आसा. आमकां इराय जाल्ल्या वेळार तो आमचे थंय आसा. आमच्या संसारांत ते उणेपण जाल्ल्या वेळारय तो आमच्या सांगात आसा. हांगासर देवाचें सांगता, तर आमी देव आमच्या सांगात आसा, तर आमी पातयेवंक जाय. ते पातयेवचें म्हणल्यार आमी निरंतर देवाच्या उतराचो संदेश आमी परत परत आयकूंक जाय, तो नियाळ करूंक जाय, ताचे विशयांत आमी चिंतूंक जाय. तें जालां कोण देवाक तेंकां आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण आमी पातयेवंक जाय. आमी देवाक ताच्या उतरां मारिपाक आमी सोदूंक जाय. ताचें उतर आमी नियाळ करूंक जाय. ताच्या उतरां विशयांत आमी चिंतूंक जाय. आनी खंडीत तो आमकां आमच्या जिवितांत खंयचो प्रतिफळ आमकां जाय, तो खंडीत आमकां मेळटा. पण ऑलरेडी आमकां दिला म्हूण तें आमी पातयेवंक जाय. एका मनशाच्या जिवितांत एक समस्या येता, समस्यान ताचें जिविताचें नाश करूंक जाय. बगार त्या म्हज्या कश्टा वेळारय देव म्हज्या सांगात आसा. त्या कश्टा वेळारय हांवें त्या देवाचें उतर नियाळ, त्या कश्टा वेळारय त्या देवाचो संदेश हांवें आयकूंक आसा. त्या कश्टा वेळारय देवा सांगाता, त्या देवाक हांवें सोदूंक आसा. देवा संगे म्हजो वेळ हांवें करचोंक आसा. ताका प्रतिफळ सूख आसूं. तें आमी पयलेच आमच्या मतींत आमी एक निर्धार काडून घेवंक जाय. तर देवाक सोदतल्यांक देव ताका प्रतिफळ दिनासतना रावना. 100% देव तसो प्रतिफळ दिता. ऑलरेडी तें आमी पातयेवंक जाय. ताणें तसो प्रतिफळ ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपाक आमकां दिवन दवरला. पूण तो प्रतिफळ आमचो करून काडून घेवचें जाल्यार आमचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत जायचें. आमकां कितें दोळ्यांक दिसता, दोळ्यांत आमी पळयता, ह्या संवसारांत कितें आमी पळयता, ताचे वयर वचून जियोवचें न्ही. बगार आत्मीक जिवीत जावन आसा, दोळ्यांक दिसनाटलें जिवीत. तें पुराय जिवीत ताच्या उतरां मारिपाक ह्या बायबलांत रेकॉर्ड आसा. ती बायबलांतलीं उतरां तीं आयकोवची, समजोवची, त्या प्रमाणें आमी चलचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. त्या देखून आमचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत जावंक जाय. तर आमी पातयेवंक जाय. तर तेच आनी एक देवाचें उतर आमकां सांगता, मार्काचो 11 अध्याय 20 आनी 4 ओळ. देखून हांव तुमकां सांगता,
की ते सकड मागण्यान तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळास म्हूण सत म्हणा आणि ते तुमकां मेळटलेंच. तर आमी आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या उण्यापणा वेळार, आमची कसली आमची परिस्थिती आसूं दी, त्या परिस्थिती वेळार देव आमच्या सांगात आसा. त्या वेळार आमी देवाक सोदतात. त्या वेळार आमी देवाक सोदतात. त्या वेळार आमी देवाचें उतर करतात. त्या वेळार देवाचो संदेश आमी आयकता. त्या वेळार देवाच्या उतरा विशयांत आमच्या चिंता आमी दवरता. जाल्यार देवान आमकां आमच्या जिवितांत कितें आमकां जाय, कितें सकड आमकां जाय आसल्यार एक दिलां म्हूण हांव सत म्हणटा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कार्यक्रम जाता. कित्याक देवाच्या कितें सकड मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळास म्हूण सत म्हणा म्हूण सांगतात. आमी तें सत म्हणूंक जाय. देवाचें उतर सत जावन आसा. देवाचें उतर जिवे जावन आसा. देवाचें उतर क्रियात्मक जावन आसा. आनी तें उतर दोंडरच्या तलवारी प्रासड कातरूंक सकतात आसतालें. तितलें तें देवाचें उतर काम करता. तर आमी तें देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी पातयेवचें, आमी सत म्हणचें मस्त गरजेचें. थोड्या म्हयन्या पयलें एक आवय म्हाका मेळिल्ली. त्या आवयन म्हाका सांगलें ताच्या भुरग्याची टेस्टामनी. त्या आवयचे त्या भुरग्याक ल्हान भुरगें इस्कॉलाक वतालो आनी तो पडलो आनी ताच्या पांयांक दूख जालें. आनी त्या आवयन त्या भुरग्याक सांगलें तुका पांय दुखता न्ही, आज इस्कॉलाक वचनाका, आज रेस्ट कर म्हूण सांग. तेन्ना त्या भुरग्यान सांगलें की मम्मे, जेजून ताच्या गळ्यांनी म्हाका गूण केला म्हूण सांगला न्ही, तर हांव गूण जाला. म्हाका दूख ना पांयांक. हांव रेस्ट कांय घेना. हांव इस्कॉलाक वेता. हांगासर पळया त्या भुरग्याचो वावर. आनी त्या भुरग्यान रेस्ट कांय घेना आनी तो भुरगो इस्कॉलाक गेलो. पांय दूख आसा पूण त्या भुरग्यान ताच्या घामान त्या पांयाच्या दुखीचेर दवरना. त्या भुरग्यान त्या घामान देवाचें उतर कितें सांगता, जेजून सांगलां ताच्या गळ्यांनी म्हाका गूण केला. त्या उतराचे वयर ताचें मोन दवरलें. ताची परिस्थिती, ताचें दूख आसा, त्या दुखेचे वयर ताणें ताचें मोन कांसवलें. ताचें तें मोन कांसयलें देवाच्या उतराचेर त्या भुरग्यान. आनी तो भुरगो इस्कॉलाक गेलो, फाटीं येयलो. फाटीं येता आसतना संपूर्ण रितीन त्या दुखेंतान तो भायर आयलो. पण ह्या भुरग्यांतल्यान आमी शिकोवंक जाय. त्या भुरग्याक परिस्थिती पाड आसा पूण देवाचें उतर त्या भुरग्याच्या काळजा भितर त्या भुरग्यान जागोवन काळजा भितर जागोवन ताणें दवरलें. त्या काळजा भितर तें देवाचें उतर ताणें रोंबयलें. आनी त्या काळजा भितर देवाचें उतर रोंबोवन आसता आसतना कोणेंय कितें सांगल्यार पूण भितर खंयचें रोंबोन आसा तें ताचें तें काम करता. तर आमचें तें देवाचें उतर आमचे भितर रोंबोन आसा. भितर आमच्या काळजा भितर देवाचें उतर आमी रोंबयलां जाल्यार आनी तेंच देवाचें उतर आमचें तें उलयता. पूण आमचें कोणीय येवन आमकां आलें तुका तशें प्रॉब्लेम जाला न्ही, तूं रेस्ट कर, तूं वचनाका, तुका दूख जाता न्ही जाल्यार पूण जीव दिल्ल्या देवाचें उतर काळजा भितर आसता आसतना खंयचें नॅगेटीव उतर भायल्यान आयलें जाल्यार तें देवाचें उतर थंयसर त्या नॅगेटीव उतराक कातरून उडयता. आनी देवाचें उतर मात्र थंयसर कार्य करत जाता. आनी ह्या भुरग्याक थंय जाल्लें तेंच. त्या भुरग्याच्या आवयन सांगलें पुता तूं रेस्ट कर आनी त्या भुरग्यान रेस्ट करून घेवन भुरग्यान ताचें मोन देवाच्या उतराचेर कांसयलें. आनी देवाच्या उतराचेर कांसयलें मात न्ही
ताणें तसो भावार्थ एक्शनां घालो आनी ताचे रिजल्ट ताचे प्रतिफळ त्या भुरग्याक पळोवंक मेळ्ळें. भुरग्याक मात्र न्ही, त्या कुटुंबाक पळोवंक मेळ्ळें. त्याच रितीन आमचें जिवीतय भावार्थाचें जिवीत जावंक जाय. जेजू क्रिस्तान आमकां एक जैतवंत जिवीत दिलां. तें जैतवंत जिवीत आमी तें जैतवंत जिवीत जियें जाल्यार भावार्था विणें साध्य ना. तर आमी तो भावार्थ आमचो भावार्थ घट करून घेवचो. भावार्थ घट करचो, निरंतर देवाचें उतर आयकोवचें, देवाचें उतरां चिंतचें, देवाचें उतरां प्रमाणें हर एक आमचें कार्य करचें. म्हज्या कार्याचेर म्हजो भावार्थ हांवें घट करूंक जाय. म्हज्या चिंतनाचेर हांवें म्हजो भावार्थ घट करूंक जाय. हांवें भावार्थ घट करूंक जाता देवाचें उतर आयकून आनी नियाळ करून आनी ताचे विशयान चिंतून म्हजो भावार्थ हांवें घट करूंक जाता. आनी आमचे आज आमी निर्धार करून घेवंक जाय. आमची परिस्थिती पाड आसूंक पुरो, आमच्या समाजाची परिस्थिती पाड आसूंक पुरो, आमचे देशाची परिस्थिती पाड आसूंक पुरो, आमच्या शेजारांतय परिस्थिती पाड आसूंक पुरो, आमच्या कामांतय आमची परिस्थिती पाड आसूंक, पूण हांव त्या परिस्थिती हुंदून हांव चलना. परिस्थिती हांव पळयना, पूण हांव देवान म्हाका खंयचें जिवीत जेजू क्रिस्ता मरेपात म्हाका जिवीत दिलां, जैत दिलां, त्या भावार्थाच्या जिविताच्या वयर म्हजें घमंड दवरता, म्हजें ध्यान तें दवरता. तेका लागून हांव निरंतर त्या भावार्थाच्या जिवितांत मेट काडूंक जाता आनी त्या भावार्थाच्या जिवितांत हांव मुखार वचूंक जाता. तें देखून हर एक देवाचें उतर जिवंत देवाचें उतर जावन आसा. तें देवाचें उतर हर एक घडये तें देवाचें उतर काम करता. तर आमी त्या देवाच्या उतराचेर आमचें चड घमंड त्या देवाचें उतराचेर दवरचें मस्त गरजेचें जावन आसा. कित्याक मस्त फावटी आमच्या जिवितांत आमकां समस्या येता आसतना मात्र आमी देवाचो उडास करता. उरल्या वेळार मग्न नाका, देवाचें उतर नाका, देवाच्या उतराचो संदेश नाका. आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम येता आसतना आमी कॉल करता, म्हाका अशें प्रॉब्लेम आसा, अशें प्रॉब्लेम जाला म्हाका, हातूंतल्यान म्हाका सुटका जाय. पूण आमी समजूंक जाय सुटका ऑलरेडी आमकां जेजू क्रिस्तान दिल्या. त्या समस्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा. पोरन्यासुल्ल्यांत आमी पळोवंक जाता जुजे ताच्या हर एक ताच्या परिस्थिती पाड परिस्थिती आसली त्या परिस्थिती वेळारय तो जुजे पतिल्लो देव म्हज्या सांगाता आसा. सरस्पर देव म्हज्या सांगाता आसा म्हूण तो पतिल्लो जावन आसा. त्या सरस्पर देवाचेर ताणें नदर घाल्ली जावन आसा आनी देवाचे रुपांत येवन हर एक ताच्या जिवितांत कितें कश्ट आसा त्या कश्टांत ताणें देवाक सोदुल्लें जावन आसा. त्या देखून तो इजिप्त देशाचो राय जावं पडलो. त्याच रितीन आमच्या जिवितांतय जायते समस्या येता आसतना आमी समस्या विशयांत आमी चिंतचें नाका, समस्याचे वयर आमी चड घमंड दिवचें नाका, पूण समस्यांतलो संपूर्ण ताका परिहार दिल्लो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा. त्या जेजू क्रिस्तान आमकां खंयचें उतर दिलां, कितें सांगलां, खंयचें आमकां जैत ताणें आमकां दिलां, ताचे वयर आमचें घमंड आमी दवरचें. प्रेज द लॉर्ड.
थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरिट. आणि कोणा कितें सांगोंक आसा, कितें ऍड करूंक आसा तूं, तुमी ऍड करयेत. कोणाक कितें तुमची टेस्टामणी कितें सांगोंक आसा, शेअर करूंक आसा, शेअर करयेत. Praise God, brother. प्रेज गॉड. तुम्ही सांगले बरी बाबाडतान आम्ही बाबाडतान मात्र देवाक मानवंक जाता आणि तशेंच आम्ही बाबाडता वरवीं मात्र संवसारार आम्ही जायत व्हरूंक जाता. आणि आमच्या जिवनांत बाबाडता म्हणली वस्त आमकां बाबाडता म्हणलें आमकां देवा सवे आमचो आनी देवा मदलो संबंध आमकां रुता करता आणि तशेंच आमकां त्या संबंधांत आमकां मुखार वचोंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आनी कोणाक कितें शेअर करूंक आसा, सांगोंक आसा? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमकां कोणाय व्यक्ती विशयांत जाणा जायचे जाल्यार, वळख जायचे जाल्यार आमकां ताची परिचय आसाची. पूण आमकां देवा विशयांत त्या देवान आमचे बसत कितें बरें केलां बसोनी प्रॉमिस करपाक ताच्या विशयांत जाणा जायचे तर आमकां भावार्थ गरजेचो. तुमी सांगल्या वरी भावार्थ म्हळ्यार दिसना त्या संगती सोतारो दिसतात न्ही. त्या जाणां आमी प्रॅक्टीस करता दोळ्याक दिसनातल्यो संगत्यो देवाच्या उतरांत कितें बरयल्लो तें सत म्हणून पातयेंकू, तेन्ना आमच्या जिवितांत ते अलौकीक जिवीत आमी पळोवंक शकता. त्या देखूनच जेजून तोमासाक म्हणलें तुवें म्हाका पळोवन सत मानलें, पळयनासतना सत मानलेले कितले बागी. त्या देखून हे आमचे दिसपट्टे हे जावन आसा. देवाचे उतर आयकून 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 भावार्थ येता. भावार्थ आमी उपयोग करीचे, अभ्यास करीचे प्रायोगीक तरेन प्रॅक्टिकल. त्या जाल्यार मात्र आमचो देवाची महिमा आमी पळोवंक जाता. तितले मात्र न्ही, आमचो आनी देवा संबंध चड आनी चड गूण जाता. आमकां कळीत आसा भावार्थ विणे आमी देवाक मानूंक जायना. आमच्या बऱ्या कामा वरवीं जावं दी, आमच्या आस्ती दुडवा वरवीं जावं दी, आमच्या शिकवा वरवीं जावं दी, आमी देवाक मानूंक जायना. जो कोण भावार्थान जियेता तो व्यक्ती मात्र देवाक देवाच्या उतरा प्रमाणे मानवता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ओके, आमी अकराशे मागणी करया. मोगला सर्गींचे बापा, आमी तुका आर्गां दिता. त्या भोवरच्या वेळांत जेजू तुवें आमकां त्यात्मीक जिवीत कितें जावन आसा म्हळ्यार आमकां तुवें त्या उतरां मदीं पावता आमकां समजयलें. आनी जेजू हांगासर आसले आमी हर एक भाव भयणी आशेवून आसात, लालेवून आसात त्या भावार्थाचें जिवीत जिवचे खातीर. आनी ह्या भावार्थाचें जिवीत जिवचे खातीर तांचे हर एक आमच्या जिवितांत कितें सकट आडखळ आसली, हर एक आडखळ जेजू तुवें कुर्सार किलोवन ती नास केल्याय. आनी हर एकल्यांकय तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक, एक भावार्थी जिवीत जिवंक हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादान भरलाय. त्या खातीर बापा ह्या कडेन आमी तुका आर्गां दिता. आनी निरंतर तुजो संदेश आयकूंक आनी संदेशा प्रमाणे तो देवान दिल्लो भावार्थ निरंतर तो भावार्थान चलोवंक, ह्या संवसाराची परिस्थिती वयर गमान दिनासतना बागार देवाच्या उतराचेर देवाच्या संदेशाचेर गमान दिवंक बापा तुवें आमकां ही सताच्या उतराची शिकोवन त्यो आमकां फोव केल्ल्या खातीर
आनी ती आमकां समजयल्या खातीर बापा आमी तुका आर्गां दिता. आनी हांगासर एका भाव भयणीक जेजू एकाच रितीन एकाच मापान तुवें तांकां भावार्थ दिलाय, त्या खातीरय बापा आमी तुका आर्गां दिता. आनी हांगासर आसल्यार एका भाव भयणी हे तांणी सत समजल्यात आनी तांच्या जिवितांत ती सत तांणी कार्याग्राक देवाक बरो निर्धार काडून गेला. हे निर्धार काडून घेवंक जेजू कितें आडखळ आसली हर एक आडखळ तुवें काडून उडयलाय, त्या खातीरय बापा आमी तुका आर्गां दिता. आनी ह्या भोवोरता वेळा आमच्या संगाता आमकां तुवें देवाचें उतर शिकोवन संपूर्ण ह्या आध्यात्मीक संवसारांक आत्मीक त्या जाग्याक तुवें आमकां व्हरून पावयलाय बाबा, त्या खातीरय आमी तुका आर्गां दिता. आनी संपूर्ण आमचें मन त्या आत्मीक संवसारांतय आमकां तुवें केंद्रीकृत केलाय, त्या खातीरय बापा आमी तुका आर्गां दिता. आनी आमचे हांगासर हर एका भाव भयणी आमचे सर्वांचें जिवीत तुका समर्पीत जाल्लें भावार्थाचें जिवीत जावन जिवंक तुवें आमकां हर एका घडये तुवें आमकां अवकाश दिलाय. आनी त्याच तुजो अवकाश बरो कितें समजून तो अवकाश स्विकार करून ताच्या प्रमाणे एक भावार्थी जिवीत जिवंक तुजो आदार आनी तुज्या बेसावणी तुवें आमकां भरल्या खातीर बापा आमी तुका आर्गां दिता. आनी आर्गां दिवन बापा हे मागणें आमी करता तुज्या त्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank you, brother. Praise God. Thank you. Yes. Thank you, brother. Thank you. सगळ्यांकी समेस्तांक thank you. जॉइन जाल्ल्या समेस्तांक. Praise God. praise God. येस, आमची परवा शुक्रार एका दिसाची रितीर आसा. सकाळी 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर आसतली. फुडें सरा आनी एकामेकाक कळीत करा. प्रेज